केंद्राचे फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट गोंय आणि सिक्कीमांतल्या कसिनोंचे दुबावीत वेव्हार सध्या तपासता। दिल्लीतल्या खबरां संस्थांनी दिल्ले खबरे प्रमाण फाटल्या वर्सा गुप्तचर संस्था आणि हेर सुरक्षा संस्थांक कसिनोंनी वट्ट 1444 दुबावीत वेव्हार सापडल्यात। हो पैसो आकांतवादी गजालीं खातीर वता असो दुबाव आसा। हे वेव्हार फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिटा मेरेन चौकशे खातीर पावल्यात। हो पैसो आकांतवाद वा हेर काळे वेव्हारांनी वता हाची चौकशी FIU करतले। आकांतवाद्यांक अर्थीक मजत दिवपाचो प्रस्न दिसान दीस गंभीर जायत चल्ला। कसिनोचो बेकायदा धंद्या खातीर वापर जाता असो दुबाव आशिल्ल्यान अर्थीक इंटेलिजन्स विभाग गोंय आनी सिक्कीमांतल्या कसिनोंची चौकशी करता। ह्या दोन्ही राज्यांतल्या कसिनो संबंदान 12,655 दुबावीत अहवाल ह्या एजन्सीक मेळ्ळा। ह्या सगळ्या अहवालाचो तपास चालू आसा। कसिनोत व्हडा प्रमाणात काळ्या पैशाचो वापर जाता असो दुबाव आशिल्ल्यान ह्या विशींचे नेम अदीक कडक करचे अश्यो सुचोवण्यो कसिनो आढावो समितीन केल्यात। आर्थीक इंटेलिजन्स विभागाच्या संचालकाच्या मुखेलपणा खाला ही कसिनो आढावो समिती सरकारान नेमिल्ली। कसिनोचो पुराय अभ्यास करून ह्या कमिटीन सरकाराक जायत्यो सुचोवण्यो केल्यात। काळ्या पैशा विशींचे नेम अदीक कडक करपा संबंधान ह्यो सुचोवण्यो आसात। ऑनलायन जुगार, काळ्या पैशांचो वापर आनी आकांतवाद्यांक अर्थीक मजत ह्या विशींची म्हायती एकामेकांक दिवपा खातीर भारत सरकारान 19 देशां वांगडा समझोता करार केल्यात। तातूंत मॉरिशस, फिलिपिन्स, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, अमेरिका आनी जपान ह्या सारक्या देशांचो आस्पाव आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। येता त्या अर्थीक वर्सा गोंयांत 3,500 कोटींची रिणां दिवपाची तयारी नाबार्डान दाखयल्या। ह्या वर्सा परस ही रक्कम 24% चड आसतली। नाबार्डाचो सरवेवस्थापक दोतोर SD कुलकर्णीन ही म्हायती दिल्या। नाबार्डान घडोवन हाडिल्ले स्टेट क्रेडीट परिशदेंत तो उलयतालो। शेतकारांचे पिकावळीक फावो ते बाजार मोल मेळोवन दिवपा खातीर गोंयांत फार्मर्स क्लब सुरू करपाची तयारी नाबार्डान दाखयल्या। सगळ्या बँकांतले प्रतिनिधी हे परिशदेन आशिल्ले। So in this state purpose paper, we have assessed the credit potential of 3,499 crores for the year 2013 and 14. It is for priority sector, which is around 24% more than the last year. Here, the potential under agriculture, that is short-term and term loan, has been assessed. I think it is 665 crores. Then MSME, it is 534 crores. Other priority sector share is maximum 2,300. If we see the percentage increase in this SFP over previous year, we will see that crop loan is almost increased by 128%. We thought that we will have 2 farmers club federation, one farmers club federation for South Goa and one for North Goa, and then we can have a common website wherein all these farmers club will enter the data that what are the productions they have, how much quantity they have, what price they expect out of that, and then we will link this to all these 5-star hotels and other hotels also and get a remunerative price. So in this way we want to provide a marketing linkage. 27 मार्चाक फोंड्या शिगमो करपाचे अंत्रूज शिगमोत्सव समितीन थारायला। समितीची आयतारा बसका जाली। आयोजन समितीचो अध्यक्ष कोणाकूय जावपाचो आसल्यार तांणी बसकेक येवन तशें उलोवन दाखोवचें असो उलो रवी नायक आनी गोविंद गावडेन मारला। 27 मार्चाक फोंड्या शिगमो करपाचे अंत्रूज शिगमोत्सव समितीन हे बसकेन थारायला अशें कळटा। आज आमी निर्णय घेवया की आमी सध्याचो जो अध्यक्ष आसा अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचो ताका आमी काडून उडोवया। म्हणून तेणी कापस्ताद जर आसची जाल्यार ह्या सभागृहान घेवन तेणी सांगचें की अंत्रूज शिगमोत्सव समितीचो जो विद्यमान जो अध्यक्ष आसा ताका आपूण काडून उडोवया आनी आपल्याक तुमी नमूद करा चल करूया। पूण कापस्ताद आसत जाल्यार तेणी ह्या सभागृहान येवन सांगचें। हें म्हजें आव्हान आसा, वैयक्तीक लेवलाचेर आव्हान आसा। आमी म्हणटा तुमी हांगा या, तुमकां जाय हांगसर आमगेले शिंगा हांगसर आमचे सिनियर आसा बाबा आजी जशें आसा ताका अध्यक्ष करूया। तर हांव कडेन रावता, आमी गाणे घालता, आमी आसतलेच, आमी सगळे तुमच्या वांगडा आसा, आमी सगळे करतले कारण आमकां ह्या शिगम्याचे प्रेम आसा।
कारण हो बहुजन समाजाचो शिगमो इतल्या वर्सां आमच्या पूर्वजांनी दवरला. पेडणे पालिकेची जीप म्हापशां पेड्या वाठारांत रस्त्यात उडोवन पालिकेचे मुखेल अधिकाऱ्यान पालिकेचे नेम मोडल्यात अशी कागाळ नगरसेवक उपेंद्र देशप्रभून केल्या. पेड्या वाठारांत पार्क केल्ले हे जीपीची दारां उक्तीच आशिल्ली. हे जीपीचे लुकसाण जाल्यार जबाबदार कोण असो प्रस्नूय देशप्रभून केला. सिओन काल न्यू सिओ येवन चार्ज घेतला केडी हळदणकर म्हणून आनी आयज सकाळीं जर हांव मुन्सिपाल्टीन वयता जाल्यार म्हाका आमची जीप दिसूंक ना. मुन्सिपाल्टीची दिसूंक ना म्हणटकीर हांवें आमच्या ड्रायव्हराक फोन केलो विजय साळगांवकाराक. जाल्यार विजय साळगांवकार म्हणून रावलो ना आपूण तुमची जीप घेवन म्हणजे कोणी सांगली रे तुका तर ना आपूण सिओन आपयलो आनी सिओन आपयल्या उपरांत आपूण गेला. सिओन आपयलो म्हणून सांगलो मदन म्हणून हेड क्लर्क आहा तेणी विजयाक ड्रायव्हराक फोन केलो आनी ड्रायव्हरान मागीर गाडी सोडली. सिओच्या घरा येयलो. सिओन आतां सद्या एट प्रेझेंट ही गाडी हांगा हायवेर आहा पार्क करून मुन्सिपाल्टीची. सिओ मुन्सिपाल्टीची गाडी हायवे करासवाड्या वृंदावनाच्या मातशे फुडें NH-17 आनी ताका फोन केल्या तो म्हणटा आपूण सिओची पर्सनल बोलेरो घेवन हितून आसा खंय सिओच्या चेड्याचो आयज सेंड ऑफ आहा. सो मुन्सिपाल्टीचो ड्रायव्हर सिओची पर्सनल गाडी चलयता मुन्सिपाल्टीची अशी रस्त्यार पार्क करून दिता. हांव आज जेन्ना उपेंद्र देशप्रभू बरोबर वॉर्ड नंबर 4चो कावन्सिलरा बरोबर येयलो पेड्यान म्हाका ही मुन्सिपाल्टीची गाडी 2 वर्षी कशी उबी केलेली आसा आजून पर्यंत आनी अशें कळून चुकलें फ्रॉम उपेंद्र देशप्रभू की तो ड्रायव्हर जो जेनी गाडी हाडल्या त्यांनी तो त्याच्या सीओच्या काल जो सीओ जॉईन जालो केडी हळदणकर म्हणून त्या सीओच्या प्रायवेट उद्घाटनाक तो गेल्लो आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक दिसप.